नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मुळावे सरकारी शाळांनी मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणून कोंकणी मराठी बरोबर इंग्लिश शिक्षण माध्यम करचे आमदार मायकलाची मागणी ना जाल्यार खंय प्रायमरी बंद पडटल्यो। मायाचे 9 तारखेर खापरेश्वराची पुनर्स्थापणूक मुळगांव बेताळाचो प्रसाद देवूळ आशिल्ल्या त्याच वाठारांत दोनूय गटांक एकठांय हाडूंक हालचाली। तीन दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनात प्रायव्हेट मेंबरांचो दीस ना। गोयच्या विशयाचेर सरकाराकडेन जापो ना। विरोधकांची सरकाराचेर चढाई। सभापती म्हणटा आपूण दीस थारायना। मेळावले आयआयटी आड आंदोलना वेळार आरजीच्या मनोज परब रोहन कळंगुटकाराचेर वाळपय पुलिसांनी केल्लो एफआयआर हायकोर्टान केलो रद्द। 2021 जाल्लो एफआयआर। रमजान आसूं वा रामनम थिये लाला की बस्तींतली बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडयतले। 2010 सावन हो विशय चल्ला। थळावो मंत्री आमदार निळकंठ उलयलो। तिळारी सुरू आशिल्ल्या खडयेचे क्वॉरी विशीं म्हायती घेवंक चीफ इंजिनियरान महाराष्ट्राक बरयलां। मंत्री म्हणटा क्वॉरीचो धरणाचेर खंय परिणाम ना, इन्स्पेक्शन केलां। गाळ साचिल्ल्यान आमठाणे धरणाची गेट जाम सारखे करूंक धरण खाली करता। उदक सोडपाक सुरवात। फुडल्या 2 म्हयन्यांत काम तडीक। सगळ्या धरणांनी खंय साचला गाळ। मुळाव्या सरकारी शाळांनी मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणून कोंकणी मराठी बरोबर इंग्लिश मिडियमाचो आस्पाव करचो कळंगुटेचो आमदार मायकल मागता। सरकारी शाळांनी मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन भास इंग्लिश नाशिल्ल्यान लोक खंय भुरग्यांक प्रायव्हेट शाळांनी घालतात। असल्यांनी शाळा बंद पडटल्यो। मुख्यमंत्री म्हणटा सरकाराची पॉलिसी क्लियर। गोयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदिल्ल्यो शाळा बंद पडपाक लागल्यात। आमदार मायकलान बंद पडपाचें कारण सांगलां। मुळाव्या सरकारी शाळांनी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हूण कोंकणी मराठी वांगडा इंग्लिश भाशेचो आस्पाव करपाक जाय। कळंगुटेचो आमदार मायकल उलयलो। भाशेचेर उलोवंक ना, मेन कितें आहा मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जे स्कुलांनी आहा हे मॅक्सिमम स्कूल्स इंग्लिश जे चालू आसा तितून आपल्या भुरग्यांक घालतात आनी प्राथमीक शाळा जे आहा सरकारी ह्यो सगल्यो कोंकणी आनी मराठी हितून शिकयता आनी हितून प्रॉब्लम खंय जाता ते सांगता तुका। आमची नीज गोंयकाराची जी भुरगीं आहा ती वयता आनी आपल्या भुरग्यांक व्हरोन बरे बरे स्कुलांनी घालता। हांव नको हितून पॉलिटिक्स कित्याक हाडपाची गरज आहा पळय ती, हितून भाशेची पॉलिटिक्स हाडपाची गरजूच ना। सो आय एम टॉकिंग अबाउट एड्युकेशन, आय एम टॉकिंग अबाउट मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन। हे आमी कितलो तेंप म्हणून दोळे धापून रावतले। शाळा सगल्यो बंद जावपाक पावल्ल्यो आहा। सरकारान डिसिजन घेतलें आहा शाळा एनजीओंक दिवच्यो म्हणून। हे आपल्या भुरग्यांक नातरांक सगळ्यांक बऱ्या बऱ्या स्कुलांनी घालता आनी व्हडली व्हडली भाशणां दिता। खंय वचोन शाळा आमचे बंद पडपाचे आहा ते पळय भाऊसाहेब बांदोडकरान चालू केल्ल्यो त्यो शाळा। मुख्यमंत्री म्हणटा पॉलिसी क्लियर आसा। पॉलिसी क्लियर आसा पण स्कूल त्या टायमार बांदिल्ली थंय स्टार्ट। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मायाचे 9 तारखेर देव खापरेश्वराची पुनर्स्थापणूक करची म्हणून मुळगांव बेताळाचो प्रसाद देवूळ आशिल्ल्या त्याच वाठारांत परत बांदतात म्हणून कळटा। बिल्डरा कडेन उलोवन 10 ते 12 स्क्वेअर मीटर जागो देवळाक मागला। सरकाराचो हो प्लान दोनूय गटांक एकठांय हाडूंक हालचाली। देव खापरेश्वराच्या देवळाचो प्रश्न सुटपाचे वाटेर मायाचे 9 तारखेर देव खापरेश्वराची पुनर्स्थापणूक करची म्हणून मुळगांवा बेताळाचो प्रसाद जालो म्हूण म्हायती मेळटा। देव खापरेश्वराक जाग्यावेल्यान हालयल्या उपरांत थळावे आनी देवस्थान समिती अशे 2 गट पळोवपाक मेळ्ळे। देऊळ आसल्या थंय जावचें म्हूण देवस्थान समिती यत्न करताली जाल्यार दुसरो गट शिमे भितर देऊळ बांदपाक तयार जाल्ले।
दोनूय गटांनी एकठांय येवचे म्हूण मंत्री आनी थळावो आमदार रोहन खंवटेन उलो मारिल्लो. आता दोनूय गट एकठांय येवपाक हालचाली. मुख्य देवता हा वेताळ त्याचे कडेन आमी घेता आनी आमी बाकीची खापरेश्वर देवस्थानची सुरवात कशी तशी आमी 8 तारखेक सुरवात केली आनी 8 तारखेक प्रसाद घेतला. त्या प्रसादाक आमी 2-3 तरेचे प्रसाद जाले की आमी विचारले की देवाचे जे उद्ध्वस्त जाल्लेले हा स्थान जेंच्यानी उद्ध्वस्त केलेले ते जाग्यार खरेंच देव आसा, जो ब्राह्मणाचो घेतलो जो ब्राह्मण आसा त्या प्रमाणे आमकां प्रसाद जालो की त्याच जाग्यार देव आसा आनी त्याच जाग्यार ब्राह्मण आसा. खापरेश्वर देवस्थानची जी कमिटी आहा त्या कमिटीची काळ आमची मिटींग जाली. ती मिटींग थारायलें की मिटींग घेवपाचें कारण इतलें की आमकां प्रसाद घेवंक जाय आसलो की बाबा मुर्ती स्थापनेचे आमी मुहूर्त काडलेले आनी ते मुहूर्त प्रमाणे आमी एप्रिलान काडले, मेन काडले आनी जुनान काडले. आनी त्या हितून आमी मेच्या सगळ्यांनी प्रस्ताव दिलो की 1-2 मुहूर्त आहा त्या 2 मुहूर्ता प्रमाणे एक मुहूर्ताचे खंयचे तरी देव प्रसाद दितलो. त्या निमतान आमी आयज मुळगांव देवस्थान वेताळ देवस्थानाक आमी जो प्रसाद आमी लायल्लो 8 तारखेक तसोच आमी आयज मुर्ती स्थापन करपाचो जो प्रसाद लायलो आनी त्या प्रसादा प्रमाणे आमकां सांगलें गेलें की 8, 9 आनी 14 हे 2 दिसाचो आमी प्रसाद लायलो आनी ते 2 दिसा प्रमाणे आमकां 9 तारखेक प्रसाद जाल्लो आनी ती मुर्ती स्थापना त्याच जाग्यार स्थापन करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 3 दिसांच्या अधिवेशनात प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशनाक दीस ना म्हूण विरोधकांच्यो कामकाज सल्लागार समितीचे बसके उपरांत कागाळी. गोंयच्या विशयाचेर सरकारा कडेन खंय जापो ना युरी उलयलो. विरेश म्हणटा विरोधकांक 2च वरां दिल्यात. बिलां उसरां दितात वेंझीचो आरोप. सभापती म्हणटा दीस सरकार थारायता 26 मार्चाक बजेट. बीएससी मीटिंग जाली. बीएससी मीटिंग स्पीकर चेअर करता. सो 3 दीस सेशन थारला 24, 25, 26. बजेट केन्ना मांडटले? 26 तारखेर. 26. सर 3 days इज व्हेरी लेस. लास्ट टाइम तुम्ही सांगला की परत जातली मरे. परत बजेट आम्ही ह्या हितून बजेट पास करतना न्ही. वी आर टेकिंग वोट ऑन अकाउंट. गोंयकारांच्या विशयांचेर सरकाराकडे जापो ना म्हूण अधिवेशन कमी दिसाचे घेतात. 3 दिसाच्या अधिवेशना वेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरीची चढाई. आमचे टू क्वेश्चन द गव्हर्मेंट रेझोल्युशन मांडपाक हो दीस तेमी काट केला आनी एज पर रूल 31 इफ दीस डे हॅज बीन फ्रायडेचो दीस इज नॉट इन्क्लुडेड then the speaker should fix this private members rule day on any other day during the business days. So that has not been fixed. So this is basically a mockery. This government has 33. Having 33 such a large number, they do not want to face 7 in the opposition. सरकार बिला हाडटा ती 48 वरां पयलीं विरोधी आमदारांक दिना म्हूण वेंचेचो आरोप. 3 दिसाचें सेशन. त्या 3 दिसा सेशना बील घातली ती 24 तारखेर 48 hours बिफोर दीत म्हणलें. सो वी टोल्ड देम गिव अस एटलीस्ट 48 hours बिफोर द 24th. म्हणजे 22 तारखेर दिया म्हूण बिलां. सो वी हॅव द टायम टू स्क्रुटनायज इट रादर दॅन आफ्टर गोईंग इनसायड. मागीर टायमींग उलोवपाचेर कितले टायम उलयतले तेजेर डिस्कशन जालें. सेम सिट्युएशन. वी आर फायटींग एटलीस्ट टू गिव अस 45 minutes to 1 hour फॉर ईच वन ऑफ अस टू स्पीक. तेंय आयकलें ना. आमदार विरेश म्हणटा विरोधकांक उलोवपाक सरकारान 2 वरां दिल्यात. आसतले गोंयभरांतले इश्यूज इन्क्लुडींग ऑपोजिशन लिडर आसा तांकां पासून धरून 2 वरां भितर ते म्हणटा एलोबरेट करा. 2 वरां भितर तुमचे कितें इश्यूज आसा ते मांडा. सो आयज हो बीजेपी सरकार इतलो भियाल्लो आसा की तांकां खंय ना खंय आपूण कितें चुक्यो केल्या त्यो खंय ना खंय दाखोवपाक सुद्दां आनी कोण उलयतलो ना तांकां बंद करपाचो हो षडयंत्र म्हाका दिसता हो बीजेपी सरकार करता. सभापती म्हणटा कितले दीस अधिवेशन घेवपाचें तें आपूण थारायना. बिझनेस एडवायझरी कमिटीक जो बिझनेस येता तो बिझनेस कसो कंडक्ट करप ती रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हजी आसा. लक्षात येलें. आनी त्यानुसार आतां ज्या बिझनेस एडवायझरी कमिटी मिटिंगेक कोणें कितलें उलोवपाचें कितें आसा ह्यो जे तांची डिमांड नाशिल्ली पळय आतां विशय आसा ताजेर चर्चा जाल्ली आसा. पूण जे सत्र कितले दीस आसचे तें हांव ठरयना. तें कॅबिनेट थरयता, सरकार थरयता. त्यामुळे आज जी बीएससीची मिटींग जाली स्मूथ जाली व्यवस्थित. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. शेळ मेळावली IIT आंदोलना वेळार आरजीचे मनोज परब आनी रोहन कळंगुटकाराचेर वाळपय पुलिसांनी केल्लो FIR हायकोर्टान रद्द केलो. 2021 मेळावले IIT आड थळाव्यांनी आंदोलन केल्लें. त्या आंदोलनाक आरजीचो मनोज परब आशिल्लो. तेन्ना पुलिसांनी मनोजाचेर FIR केल्लो. 2021 शेळ मेळावली IIT आड आंदोलना वेळार आरजीचो मुखेली मनोज परब आणि रोहन कलांगुटकाराचेर वाळपय पुलिसांनी FIR केल्ली. हायकोर्टान मनोज आणि रोहन आड आशिल्ली FIR रद्द केला. तशेंच फेक FIR घालून
आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न BJPन एवरी टायम केल्लो आसा. ते मॅटर जेन्ना फुडें पावलें, चार्जशीट फायल जालें, तेच्या पयलीं आमचो एडवोकेट सर कार्लोस फेरेरा जो हल्डोनचो MLA आसा, तेणे FIR क्वॉश करपाक लागून हायकोर्टान अपील केल्ली आनी आमी चॅलेंज केल्ली. ही केस इतली वर्सां चलोन आयज तेजी फायनल ऑर्डर येयल्ली आसा आनी जी आमचेर FIR केल्ली, भितर हांव आनी आमचो रेव्होल्युशनरी रोहन कलंगूटकर हो आसलो. सो ही जी FIR आसली ती आयज क्वॉश जाल्लेली आसा, भायर मारलेली आसा. सो ही एक विक्ट्री आसा आमकां लागून, ही एक विक्ट्री आसा सगळ्या गोंयकारांक लागून एक्चुली. कित्याक हेच्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की सत्य हा पळय तेचो विजय हो जाताच. सत्य आसा तेजी जीत ही जाताच आनी ट्रूथ म्हणटा ते प्रिवेल जातात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रमजान आसूं वा रामनम, थिये लालाकी बस्तींत आशिल्लीं बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडयतले. 2010 सावन हो विशय सुरू आसा. मंत्री आनी थळावो आमदार निळकंठ हळर्णकार उलयलो. 25 बेकायदेशीर बांदकामाचें डेमोलिशन बुधवारा सावन सुरू जावपाचें आशिल्लें. मात रमजानाचे निमतान कारवाय खंय सरकारान धुकल्ल्या. गेली 15 वर्सां मायज थिये लालाकी बस्तीत बेकायदेशीर बांदकामां वाडत आसात. हो कोमनेदादीचो जागो. 100 मायज बेकायदेशीर बांदकामां, 25 बेकायदेशीर बांदकामांचें डेमोलिशन बुधवार सावन सुरू जावपा आशिल्लें. मात रमजानाक सरकारान थाकाय दिल्ली. ह्या विशयाचेर मंत्री आनी थळावो आमदार निळकंठाक विचारल्यार तो म्हणटा, रमजान आसूं वा रामनम आसूं, थिये लालाकी बस्तीत आशिल्लीं बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडयतले. 2010 ते मोडपाचे आसले. ते धाकट्या कोर्टांचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हणून आनी बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान आनी कोर्ट कलेक्टरान वचून चलले टायम काडलो. आतां ते सुप्रीम कोर्टाक गेले, म्हाका दिसता स्टे गावोंक ना. सो हे स्टेक होल्डरांनी जणकारांनी ही जणकाराची मागणी एक कोमलीदाची जी स्वता ओनर आहा पळय तेंच्यांनी मागलेली आनी रीट पिटिशन तेंच्या पावरार ते जिखल्यात. सो ही डेट दिली. आतां गव्हर्मेंट हेजे आमचे एडमिनिस्ट्रेटर कितें तरी ताय उंची जाला, कारण ताका डेमोलिश करपाक खूब एजन्सी लागता, पुलीस PWD बाकीचे गोश्टी. सो ते खंय तरी फाटीं फुडें जाले म्हणजे दिले केले. हांवें आयकलां कितले घरां घरां 36 खूब आहा ते, पूण 36 कितें आहा सर चडशी मुस्लीम कम्युनिटी आसा. सो रमजान आसूं रामनम आसूं हे पेंडींग आहा. आमच्या हेज्या प्रमाणे 1.5 डिकेड जाली, म्हणजे 15 वर्सां जाली, 1.5 डिकेड जाली डिले रमजान आनी हें कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तिळारी धरणाचे कुशीक सुरू आशिल्ल्या स्टोन क्वॉरी प्रकरणा विशीं म्हायती घेवंक शिपणावळ खात्याचे चीफ इंजिनियरान महाराष्ट्र सरकाराक खंय बरयलां. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता, ह्या क्वॉरीचो खंय धरणाचेर आनी गोंयच्या उदका पुरवणाचेर कांयच परिणाम ना. मजगतीं आज अधिकाऱ्यांनी वाठाराची पळोवणी केली. एक्टिविस्टूय बरोबर आशिल्ले. फाटलो सप्तकभर तिराळी धरणाच्या वाठारांत बेकायदेशीर पद्दतीन सुरू आशिल्ल्या स्टोन क्वारींच्या विरोधात उपोषण सुरू आसात. क्वारी सुरू रावल्यार धरण कोसळ्ळें म्हूण थळाव्यांक भंय. ह्या प्रकरणाची म्हायती घेवंक शिपणावळ खात्याच्या चीफ इंजिनियरान महाराष्ट्र सरकाराक बरयला म्हूण शिपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. Then our chief engineer has already written a letter to Maharashtra government. And then he also spoke to the concerned engineer over there. What normally कितें जाता नॉर्मली उदकाचे डॅमाचे उदक जेन्ना कमी जाता तेन्नाच ते थंय वचून ब्लास्टिंग करतात आनी फातर काडटात म्हणजे ताची खडी. पूण ते थ्रू आउट इयर जायना. धरणाचें उदक कमी जायते ना की हे 2 म्हयन्याक करतात ते ब्लास्टिंग. पूण ताजो तितलो व्हडलो इफेक्ट म्हाका दिसना आमच्या हाजेर जातलो अशें म्हणून. इट बीट फार ऑफ. मजगती बुधवारा WRDच्या अधिकाऱ्यांनी आणि ॲक्टिव्हिस्टांनी बरोबर ह्या सगळ्या वाठाराची पळोवणी केली. गोंय सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारान बेगोबेग ह्या बेकायदेशीर कृत्याची तेंच्यांनी दखल घेवची. महाराष्ट्र सरकारची जे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आसा तेंच्यांनी जी 2024 नियम आणि अटी जाहीर केलेले आसा त्या सगळ्या नियम आणि अटीचे उल्लंघन करपी हो प्रकार जो आसा हो आमकां पळोवपाक मेळटा. फुडें जे 10-15 गांव आहा तेंची वाट लागतली आनी गोंयची आमची उदकाची जी तान भागोवपाक हे धरण केला ते आमी सुक्यार पडटले. अंदू कालवो फुटलो तेन्ना कितें परिस्थिती जाल्ली ते सगळ्यांक खबर आहा. त्याच्यानंतर खाण खातें महाराष्ट्राचे, वन खातें महाराष्ट्राचे किंवा बायोडायवर्सिटीचे जे आसात
ते सुद्दां हांगासर परवानगी दिवंक शकना. इतकी ह्यो खाणी धोकादायक परिस्थितीन चलतात. पण ह्यो चालू दवरल्या ह्या इतर कोण एक्शन घेवपाक तयार ना अशें एकूण दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. आमठाणे धरणात गाळ साचिल्ल्यान धरणाची गेट जाम जाल्या. सारकी करपाक धरण खाली करचें पडटलें म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. फुडल्या 2 म्हयन्यांत खंय गेटीचें काम पुराय जातलें. मंत्री सांगता गोंयच्या सगळ्या धरणांनी खंय उण्यांत उणो 2% गाळ साचला. WRD मंत्रीच सांगता गोंयच्या सगळ्या धरणांनी गाळ साचला. सगळ्या धरणांनी उण्यांत उणो 2% गाळ म्हूण मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. क्युरियोसिटी दाखोवपी तांची बी जबाबदारी जावन आसा. सी लक्षांत घेयात काल सोमार दीस, आज कोण वार बुधवार, काल पयर बुधवार दिसा सगळे डॅमाचे लेवल्स घेतला. सगळे डॅमा भितर कंपेर्ड टू लास्ट इयर 2 पॉयंटांनी लेवल मायज आसा. इवन सालावली म्हाका खबर ना तुमकां म्हायती खंयच्यान मेळटा काय म्हणून. आमठाणे धरणात गाळ साचिल्ल्यान धरणाची गेट जाम जाल्या. सारकी करपाक धरण खाली करता म्हूण शिपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. आमठाणे डॅम जे आसा, आमठाणे डॅमाची गेट आसा ती दुरुस्त करपाक जाय आनी ते मुळे तें उदक आमी परत थंय भरूं ना. कळ्ळें ना. मुखाल्ले एक सादारण अशें 1 म्हयन्या नंतर आमी ती गेट रिपेर करतले. कारण आतां जी आसा ती सिंगल गेट आसा. सिंगल गेट आसले म्हणटकीर थंय वचून कांयच रिपेरींग काम करपाक मेळना आनी त्या मुळे आतां डबल गेट करपाक पळयता. ते डबल गेट करतले जर जाय जाल्यार हें उदक जें आसा तें ड्रेन आवट करपाक जाय. पूण एकदम सामकें फटकून ड्रेन आवट करना आमी. थोडे करून लेवल देंवयतात. कळ्ळें ना. हें लेवल देंवयलें म्हणटकीर आमकां बरोबर मेच्या लास्ट फोर्टनायट निमाणचे 15 दिसांक आमी ते गेटीचें रिपेर काम करतले. डबल गेट करतले जेणे करून मुखाल्ले 15-20 वर्सां 30 वर्सां ते प्रॉब्लेम जावपाक जायना. कळ्ळें. दॅट इज द एक्झॅक्ट सिच्युएशन. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. पर्वरे हायकोर्टाचे प्रॉपर्टींत झाडांची बेकायदेशीर कत्तल म्हूण हायकोर्टांत PIL. कोर्टाची झाडां मारूंक स्टे. पेन्न ते फ्रांक पंचायत वाठारांत झाडांची कत्तल सुरू आशिल्ली. बेकायदेशीर झाडां मारल्यांत म्हूण हायकोर्टानूय पुलीस कागाळ केल्ली. नो डेव्हलपमेंट झोनांत खंय झाडांची कत्तल. आदोगाद सांगता हायकोर्टाच्या प्रॉपर्टीत बेकायदेशीर झाडांची कत्तल म्हूण हायकोर्टात PIL. कोर्टान झाडां मारपाक स्टे दिल्या. We filed a public interest litigation petition raising an issue of deforestation that has taken place right under the nose of the High Court of Bombay at Goa. The petition came up before the Chief Justice, the Honorable Chief Justice and Honorable Justice Mahesh Sonak, and we brought it to the notice of the court that on the southern and the eastern cliff surrounding the High Court, there was vast deforestation taking place, and this was happening in land owned by the Law and Judiciary Department. Survey number 76-1C and 76-1E of Peneda France village. That this was being carried out without any permissions, and that too taking place in land zoned as natural cover with no development slopes. And there was possibility of an intention on the part of the interested parties, whoever they are, to change the zone from no development slope, natural cover to some other zone. The High Court passed an interim order directing that no further trees would be cut in these 2 survey numbers without the leave of the court. बेकायदेशीर झाडांची कत्तल चल्ला म्हूण हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रारानूय खंय पुलीस कागाळ नोंद केला. The government advocate appearing in the matter has made a statement that in fact the High Court registrar himself had lodged a complaint regarding the deforestation taking place on the southern and eastern cliff surrounding the High Court. हायकोर्टान प्रतिवाद्यांक नोटीस काढल्या. हायकोर्टान फुडली सुनावणी 3 सप्तकां उपरांत दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आपूण BJPची बी टीम न्ही हें मनोज परबाचें वक्तव्य सामकें खरें, कारण तो BJPचो अलायन्स पार्टनर. आपाचो गोंयचो मुखेली अमित पालेकाराची मनोजाक जाप. तो BJP आड केन्नाच कांयच उलयना.
मनोज आप दिल्लीची पार्टी म्हणत असता, BJP भायलीच पार्टी, BJP खंय कांयच म्हणटना दिसना. आपाची राष्ट्रीय फुडारी आतिशी मार्लेनान मार्चाचे 10 तारखेक दक्षिण गोंयांत आपाच्या कार्यालयाचे उक्तावण केल्ले. हे भायले राजकीय फुडारी हांगा येता ते फकत जमिनी काबीज करपाक, लँड डिलींग करपाक असो मनोजान ते वेळार आरोप केल्लो. ते उपरांत मनोज परब BJPची बी टीम न्हय जाल्यार अलायन्स पार्टनर असो आरोप पालेकरान केला. जेन्ना पासून हे नॅशनल पार्टी गोंयांत पांय दवरला पळय तेन्ना पासून गोंयकारांचो अंत चालू जाल्लो. हेच्या पयलीं गोंयकारांक एटलिस्ट शेतां आसली, गोंयकारांक शेतांचे रायट असले, गोंयकारांक शाळा असले, स्कुलां असले, हेल्थ फेसिलिटी आसले. पूण आयज जर पळयत तुमी GMCन वचा, तुमी सावथाच्या हॉस्पिटलान वचा, नाजाल्यार तुमी आजिलोन या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, कोण थंय भरला ते पळया. तांचो तो अलायन्स पार्टनर ही इज एब्सोल्युटली रायट. ताणें जें म्हणलें आपण बी टीम न्ही म्हणून, न्हय तो बी टीम, तो BJPचोच पार्टनर, अलायन्स पार्टनर. गोंयान हिल कटींग जाली, गोंयान जॉब स्कॅम जालो, गोंयान सेंट फ्रांसीस झेवियराचो विशय आयलो, गोंयान देव खापरेश्वर देवळ मोडलें. तेन्ना हो खंय आशिल्लो. आमकां दिल्लीची पार्टी म्हणटा तूं, तुवें भारतीय जनता पार्टीक केन्ना दिल्लीची पार्टी म्हणूं ना मरे. भारतीय जनता पार्टी खंय आशिल्ली, कोणें जन्माक येयल्ली? भारतीय जनता पार्टी खंयची, ताका तुवें केन्ना दिल्लीची पार्टी म्हणली? आम आदमी पार्टी तुका दिल्लीची पार्टी दिसता? प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. एक खासगी एजन्सीन थायलंडान जॉब दिता म्हणून सांगून 283 भारतीयांक बेकायदेशीर पद्दतीन म्यानमार व्हेले. थंय व्हरून सायबर क्रायम स्लेव केले. तातूंत एकलो गोंयकार. इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज करून ताका फटयलो. 60,000 पगार दिता म्हणून सांगिल्लो. विदेश मंत्रालयान सगळ्यांक रेस्क्यू करून तांच्या राज्यांनी परत धाडल्यात. गोंयचोय पावलो. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांच्यांनी म्यानमार जे हांगा जे इंडियन लोक जे बेकायदेशीर थंय कितें काम करता म्हणून तांकां आतां रेस्क्यू केला. टोटल इंडियन जे लोक आसले 283 टोटल लोकांक तांकां आतां रेस्क्यू केला. तेतूंतलो मेळटा त्या म्हायती प्रमाण त्या 283 लोक इंडियना मदीं एक गोंयकार तेतून आसलो. ताकाय रेस्क्यू केल्या. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण इन्सिडंट तेज्या कडेन असो घडलो की ताका इंस्टाग्रामार खंय तरी एडवर्टायजमेंट येयली, कॉल सेंटराची एडवर्टायजमेंट येयली. त्या वॉट्सॅप नंबराचेर तेणें कॉल केलो. कॉल करून ताका ऑफर दिली 60,000 इंडियन रुपीसान तुका काम मेळटलें. हांगा कॉल सेंटराचें काम आहा ते तुका थंयसर मेळटलें, प्लस जेवण खाण आनी ट्रॅवलिंग सो तुका मेळटलें म्हणून अशी ऑफर दिली. त्या ऑफरीचेर जेन्ना तांकां फ्लायटीची तिकेट दिली तेन्ना हो हांगाच्यान जो गोंयचो भुरगो आहा तो हांगाच्यान ट्रॅवल करून खंय तरी बँकॉक हांगा गेलो. बाय रोड ताका व्हरून एक रिवर आहा, रिवर क्रॉस करून ताका येयलो. पण ताका खबर नासलो खंय येयलो तो. पण रिवर क्रॉस करून एका कंपाउंडान तेन्ना थेयलो आनी ताका जॉबूय दिलो. जॉब असो आसलो की कॉल सेंटराचो जॉब आसलो. तेणे लोकांक कॉल करप आनी जे फ्रॉडींग करता तसलो एक जॉब ताका ऑफर केल्लो आनी तो काम करतालो. तेन्ना थंयसरली म्यानमाराची जी आर्मी आसली ते आर्मीन थंयसर रेड मारून जे आतां आमी टोटल 283 तांकां थंयच्यान रेस्क्यू केले. सो आतां हे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स तेंच्यांनी 283 इंडियन जे स्टाफ थंय काम करताले तांकां रेस्क्यू केले आनी आतां सद्याक तांकां इंडियन हाडलेले आहा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण जो यूथ आहा तो खंय तरी कंप्लेंट दिवपाक सोदिना म्हणून आमकां कळोन येता. पण आमकां अशें म्हायती मेळटा गोवा स्टेट स्वता आपूण केस सोमोटो घेवन केस फायल करतली म्हणून आमकां कळोन येता. साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओंकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. येरादारी खात्यान रेंट काराची रिन्युवल आनी रिप्लेसमेंट प्रक्रिया बंद केल्ल्यान ओनर्स पिकार. पोन्ने गाडयांच्या रिप्लेसमेंटाक काडिल्ल्यो गाडयो खंय शोरुमांत आसात. गाडयो हातांत घेवचे पयलींच EMI भरचो पडटा. कार ओनर मिडिया मुखार पावले. कांय दिसां खातीर रिन्युवल आनी रिप्लेसमेंट प्रक्रिया बंद आसा म्हणून अधिकाऱ्यांनी खंय तांकां सांगलां. मात जाहीर नोटीस अजून मेरेन दिल्ली ना. जे आहा परमीट रेंटा कार ते आमी इनवर्ट करपाक गेल्ले. थंय रावल्ले कडेन आमकां कळोन येयला की ते भितर इनवर्ट घेयना. फाटल्या दिसांनी फेब एंडाकूय हांव येयल्लो तेन्नाय घेवन हांवें म्हणलें चल हे रेंटा कारीचो बोवाळ आहा म्हणून भायर सरले परत आसूं म्हणून. आयज परत आतां येयला. 1 म्हयनो जालो इन्स्टॉलमेंट केला आमचो नवे गाडयेचो. शोरुमानूच आहा गाडी. इनवर्ट घेयना. कित्याक घेयना, कित्याक जाल्ले कोणूच रिप्लाय करिना. सोमती आमी डायरेक्टरा कडेन मेळपाक गेले जाल्यार डायरेक्टर बिजी आसल्या कारणान एसिस्टंट डायरेक्टर मेळ्ळा. तो म्हणटा आमी SDA मिटिंगेन पास केला रिन्युवल रिप्लेसमेंट सगळें बंद आहा. हांवें म्हटलें
खंय तरी पब्लीक नोटीस येवंक जाय न्हू. समज ती पब्लीक नोटीस येता जाल्यार आमी हे इनवॉयस करचे नासले आनी रावतले आसले. बट रिन्युअला कित्याक बंद केल्या? रिन्युअल जरी कंटिन्यू फ्लो जावंक जाय, कित्याक ही परमीट जे आहा दॅट इज वॅलीड फॉर 10 years, 10 to 12 years. 9 years आसले, आतां 12 केला. गव्हर्मेंटान परमिटा 12 वर्सांक दिला, रिप्लेसमेंट डेट आपणी घातल्या. रिन्युअल जेन्ना इनवर्ट करता, पब्लीक नोटीस ना काय ना, सडनली स्टॉप करता, हे जाय तशें मनमानी करूंक लागल्या. मुक्त गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांची आज जयंती. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी वीज मंत्री ढवळीकरान पोरण्या सचिवालया कडेन पुतळ्याक आर्गां ओंपलीं. मिरामार समाधीचे रिनोव्हेशनाचें काम फुडले जयंती आदी जातलें म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरांनी आर्गां ओंपलीं. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या जयंती निमतान गोंयभर सुवाळे. मिरामार समाधीच्या रिनोव्हेशनाचे काम सुरू आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री वीज मंत्री ढवळीकरान पोरण्या सचिवालयाकडे भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपलीं. बांदोडकरांच्या जयंतीच्या निमित्तान सरकारच्या वतीन तांकां आदरांजली दिवपा खातीर हो कार्यक्रम आयोजीत करतात. त्या कार्यक्रम ऑफिशियल कार्यक्रम हांव म्हज्या बरोबर महाराष्ट्र आनी रुपावती संस्कृती ढवळीकर तांचे सगळे घरचे बाकीचे ॲडमिनिस्ट्रेटरांचे सगळे स्टाफ. तर भाऊची समाधी आमी पुन्हा एकदा ती रिपेर करपाक घेतल्या, रिनोवेट करपाक घेतल्या. म्हणून थंयसरलो कार्यक्रम दोनूय कार्यक्रम जुन्या सचिवालय आनी नव्या सचिवालया जवळ दोनूय कार्यक्रम केले. फुडल्या वर्साच्यान समाधीचे कार्यक्रम जो स्वातंत्र्याचा तो कार्यक्रम जातलो. मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंया खातीर केल्ल्या वावराची सगळ्यांक जाण आसा. मर्जराच्या विशयाचो दुरुपेग करचो न्ही. आणि प्रत्येक जाण आणि नव्या युवक जे नवी पिढी जी आसा ताका भाऊसाहेबाची कार्याची म्हायती दिवंक ना. सारकी म्हायती ना कोणाकूच. नवी पिढीक म्हायती ना. खंयच्या परिस्थितीत गोवा लिबरेशन जातकीर ताणें खंयचे प्रयत्न गोंय फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो सिंगल मनशान. ते कोणाक म्हायती ना आनी त्या खातीर मता खातीर आपल्या परीन मता खातीर गैरसमज पसरवपा खातीर त्या वक्तव्याचो आज अफवा पसरयल्लो वता. कारण ल्हान जे यूथ आहा ते युथाक बडगून घालपाचो प्रयत्न जाता कारण तांकां खबर ना. कळ्ळें? त्या खातीर त्याचो आमी निशेध केलाच, आमी निशेधूय करता. त्या खातीर सांगता न्ही भाऊ साहेबाचें खरें कार्य हें स्कुलान प्रत्येक भुरग्याक कॉलेजीन हें सांगूंक जाय. कारण भाऊसाहेब फक्त एका पक्षाचो नाशिल्लो. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या जयंती निमतान राजकीय, शासकीय आणि वेगवेगळ्या पावड्याचेर लोकांनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर कार्यावळी दवरिल्ल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत सरासरी म्हयन्याक 200 ग्लॉकोमाचे दुयेंती मेळटात. हे दुयेंस आसल्यार दोळ्याचो प्रेशर 20 वयर जाता. दोतोर मेधा साळकार सांगता. दुयेंसाचेर ड्रॉप दिवन उपचार सुरू करतात. बरें जायना जाल्यार सर्जरी. दोतोर सांगता. कदंब कामगारां खातीर स्पेशल कॅम्प जालो. गोंयांत म्हयन्याक सरासरी 200 सुमार ग्लोकोमाचे दुयेंती मेळटात म्हूण दोतोर मेधा साळकराची म्हायती. दोळ्यांचो नॉर्मल प्रेशर 9 ते 20 मजगती आसता. ताच्या वयर प्रेशर गेल्यार ताका हे दुयेंस आशिल्ल्याचें सिद्ध जाता. दोळ्या भितरलो प्रेशर वाडटा ताका ग्लोकोमा म्हणटा. आनी नॉर्मल प्रेशर आसता 9 ते 20 मिलीमिटर्स ऑफ मर्क्युरी. सो 20 वयर कितलो जाता ताका ग्लोकोमा म्हणटा. 2 तरेचे आसा, ओपन एंगल, क्लोज एंगल. सो तातूंत जेन्ना उदक दोळ्यांचें म्हणजे एक्वियस ह्युमर म्हणून आसता दोळे, ते जेन्ना ड्रेन आउट सारकें जायना, ड्रेनेज सिस्टम सारकी ना जाल्यार भितर ते उरून प्रेशर वाडूंक शकता. आनी हाजें कारण कितें काय म्हणल्यार एकादेर पेशंटूच प्रेशराचो वाडिल्लो आसतलो किंवा दुसरे म्हणजे क्लायमेटीक चेंजीस बी आसपाक शकता. 19th आमी एक स्क्रिनींग कॅम्प दवरतली फॉर द ड्रायव्हर्स. आतां आमी कदंबा ट्रान्सपोर्ट हांकां हें केलां, जॉयन केलां आनी तांची हें करतली ड्रायव्हर्स अबाउट 50+ ड्रायव्हर्स तांकां स्क्रीन करतली. ड्रॉप्स आसता जातून प्रेशर कमी जावंक शकता आनी ऑपरेशनां आसा. आनी ही दोनी तरेची ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा गोंया भितर. फेब्रुवारीचोच म्हयनो धरा तुमी 2952 तपाशिल्ले आनी तातूंतल्यान आमकां 295 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तशेंच डिसेंबरान अबाउट 200 रफली धरले पॉझिटिव्ह मेळटा आमकां. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार.
फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.